डिक्लेअर करप म्हणजे तिसरी जिल्हा पंचायत जावप आणि तिसरी जिल्हा पंचायत जाली काय तिसरो जिल्हा पंचायतीचो अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षय बी थोड्या तेंपात केन्ना तरी जातलो हाजी बी सगळ्या जाणांक जाणीव आसा. त्या खातीर तिसरो जिल्हा पंचायत आजच्यान आमी नोटिफाय करता. तिसऱ्या जिल्हा पंचायत डिस्ट्रिक्टात आमी सांगे, केपें, काणकोण आणि धारबांदोडा हे 4 तालुका हे तिसऱ्या जिल्हा पंचायतीत येतले. तिसऱ्या जिल्हा पंचायत तिसरो जिल्लो तिसऱ्या जिल्ह्याचे नाव आसतले कुशावती डिस्ट्रिक्ट. आमी कुशावती ही गोंयांतली एन्शियंट म्हणजे आमी ताका म्हणटा जिओग्राफिकल हेरिटेज अँड कल्चरल आयडेंटिटी असलेली न्हंय. तिका एक काळ असो आशिल्लो की या कुशावती न्हंयेंतल्यान की खूप मोठ्या प्रमाणात म्हणजे आमी जे म्हणटा की इसवी 4 या शतकात गोंय जेन्ना चालुक्य राजाच्या राजवटीत खूप मोठ्या प्रमाणात उदरगतीच्या पावलाचेर वयर असताना गोंयांत सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात कल्चरल हेरिटेज आशिल्ली स्टेट आशिल्ली आणि त्याच्या वेळार उस्मेगाळ रॉक कार्विंग हे आशिल्ले हे कुशावती नदीच्या काठाचेर आणि त्याच नदीच्या काठाचेर आज ग्लोबली हे कार्विंग रॉक कार्विंग पळोवपा खातीरय लोक येता. म्हणून कुशावती रिव्हर ही ह्या 4 तालुक्यांतल्यान फ्लो जाता म्हणून पुराय डिस्ट्रिक्टाक कव्हर करपी अशी कुशावती नदी आसा. आणि कुशावतीचे नाव दिता आसतना आमी एन्शियंट हेरिटेज हाज्या पुरतेच आमी एन्शियंट हेरिटेज जपता आसतनाय बी आमी पळयता की हे नाव हे गोंयच्या प्रत्येक म्हणजे साऊथ गोंयांतल्या ह्या 4 तालुक्यांतल्या लोकांक जर म्हणत जाल्यार कुशावती न्हंय ही सामकी लागची आसा, तांच्या तेंकोनची आसा. आणि हे सगळे पळयता आसतना सिम्बोलायझीस द लायव्हलीहुड्स अँड इकॉलॉजी पर्यावरणाचे जतन करपा खातीर न्हंयचे जतन करपा खातीर आणि इन फ्युचरिस्टीक आमचे पुराय नवो डिस्ट्रिक्ट हो आमी फोकस करता आसतना कुशावती ह्या नावांतल्यान आमी गोंयचे कल्चर गोंयचे ट्रेडिशन्स हे सगळे हाजेर डिपेंडंट आसतले. इन फ्युचर आमी म्हणटा की कुशावती डिस्ट्रिक्ट हो डिस्ट्रिक्ट हो इकॉलॉजिकल इम्पॉर्टंट असलेलो डिस्ट्रिक्ट आसतलो आणि हेरिटेज असलेलो डिस्ट्रिक्ट आसतलो. हांगासर येवपी टुरिस्ट हे स्पेशली कुशावती डिस्ट्रिक्ट पळोवपा खातीरच त्या डिस्ट्रिक्टात लोक वचले. म्हणून परत एकदा म्हाका खास खोस भोगता आज तिसऱ्या डिस्ट्रिक्टाचें नाव कुशावती डिस्ट्रिक्ट म्हणून अनाउन्स करता आसतना. परत एकदा ह्या डिस्ट्रिक्टान आसपी सगळे जिल्हा पंचायत सदस्य आसात हांचे खूप खूप अभिनंदन. थोडो ते तांचे खातीर वाट पळोवची पडटली. तांचो जिल्हा पंचायत केन्ना जातलो तो टायम बींग इट वील रन फ्रॉम द साऊथ गोवा ओनली. परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन.